आम्ही ओल्ड गोवा आसा, ओल्ड गोवा हेरिटेज सायट इल्लिगल कन्स्ट्रक्शनाचो जो प्रोटेस्ट चालू आहा त्या सायटीचेर आसा आमी. आनी आयज डे 86 डेज जाले. नोयना जाली, फेस्त जालें, नोयना जाली, फेस्त जालें, न्यू इयर जालो, रिपब्लीक डे जालो, इलेक्शनां जालीं. आतां तरी जागे जावया, हे गोंय वाचोवपाक जाय. इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन हे दादागिरी पळया कितली ती. आयज जे आमी जे खुर्चेचेर थोडे जे लोक बसयलेले लालची लोक, जेंच्यांनी आपल्या स्वताच्या स्वार्था खातीर परमिशनां दिली आनी हे इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन करपाक दिलें. कोविड-19 सिट्युएशन आसलेलो तेजो फायदो घेवन हे इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन जाला कितें. आनी आयज आख्खे गोंयकार हेचो निशेध करता. आयज 86 डेज. आयज आमी इलेक्शन पळयलें, इलेक्शनाक सगळ्या पॉलिटिशनाक गोंयकारांनी सपोर्ट केलो. तसोच ह्या प्रोटेस्टाक सपोर्ट करपाक जाय. ह्या प्रोटेस्टाक न्हू तर गोंय जे कोण काबार करूंक सोदता आनी ज्या जाग्यार गोंयान प्रोटेस्ट जाता थंय सगळ्या गोंयकारांनी सपोर्ट करपाक जाय. आयज ह्या प्रोटेस्ट सायटीचेर कितलेशे लोक हांगासर उपोशण करून गेले आनी आयज मेरेन सुद्दां तें उपोशण चालू आहा. आयज 86 डे परत हांव पळोवपाक गेल्लो, आमच्या लोकांक मेळपाक गेल्लो हांगासर, फादराक मेळ्ळो, सगळ्यांक मेळ्ळो. ओके, सो आयज गोंयकारांनी जाणून घेवपाची गरज आहा की हे पॉलिटिशियन जे आहा हांकां कितलो मत मारलेलो आहा तो. आयज जर आमी गोंयकार जागे जायना आनी हे अशें जर इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन आमी जर चालू थेयली जाल्यार गोंय काबार जातलें. शेतां भाटां सगळीं आमची काबार करून सोडलें, न्हंय काबार केले आमचे. आयज गोंयचें अस्तित्व धोक्यान आहा सारकें. पर्यावरण काबार केला. कितें जागे जाय गोंयकारांनू, जागे जाय. आयज खरेंच जागे जावपाची गरज आसा. हांव तुमकां ह्या प्रोटेस्टाचेर आमचे एक बाय बसलेले आहा तेका मेळोवंक सोदता कितें. आनी आयज 86 डेज जाले हे बाय आमचे हांगासर डेली बसता. खूब जाणां हांगासर बसून प्रोटेस्टाक हांगासर बसून गेली. बाय म्हाका एक सांग, आयज तूं ह्या प्रोटेस्टाक बसला कितें तुजें कितें हें सांग, तुज्या मनान कितें आहा ह्या प्रोटेस्टा बद्दल सांगा. केन्ना काही जाल्यार पुरो मागता, सगळे आमचे काबार जाला आनी आमी भुकेन मोत्ता हिंगासर. कित्याक आमकां घरा कडेन जेवण ना अशें म्हणून न्ही, पूण हेका लागून कोणाचे दोळे उक्ते जायना. आमचे सगळे गोंयकार भुरगे हांव नको कितें करता म्हणून कितें चिंतता म्हणून सगळे काबार जाता. आमचे कांय तांकां पडलेलें ना. म्हाका हांव एकल्याच गोंयकार ना, क्रिस्तांव ना, सगळे आख्खे आमचे गोंयभर लोक आहा. अजुनूय तांकां जागे कोत्ता हांव, मातशें तुमी जागे जाया म्हणून. आनी हे आमचे जाता तितल्या बेगीन करया म्हणून. हे आमकां जायना चड दीस जाले उपासांनी रावंक हिंगासर. सारकें. आयज बायचे तुमी म्हणणें आयकलें कितें. सो हांव सगळ्या गोंयकारां कडेन मागता कितें, ह्या प्रोटेस्टाक सगळ्या धर्माच्या लोकांनी सपोर्ट केलेलो आनी हो प्रोटेस्ट खंयच्या धर्माचो न्हू, हो प्रोटेस्ट गोंयकारांचो. जागे जावया, एक जावया, गोंय वाचोवया.